अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 32वे अधिवेशन मालवणा आयज आनी फाल्यां 15 मेक जातले। ह्या वेळार युवा कवी एकनाथ गांवकर हांचो कायदे हो कविता जलो प्रकाशीत जावपाचो आसा। हो कविता जलो पांडू प्रकाशनान प्रकाशीत केला। गांवकार हांचो हो दुसरो कविता संग्रह। एकनाथ गांवकाराचे हे चौथे पुस्तक। ह्यान पयलीं तांची जोगूल कविता जेलो, राज्याची आस्त, भोगली ख्यास्त आनी एकवटाचे जैत हे 2 बाल साहित्य पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात। कोंकणी, मराठी आनी हिंदी भाशेंतल्या विंगड विशयांचेर तांणी लेखन केलां। साहित्य अकादमी एकनाथ गांवकाराच्या कविता जल्याचे प्रकाशन दिल्ली साहित्य उत्सव आनी मंचाचेर आपल्यो कविता ताणें सादर केल्यात।